प्रॉन्स रेशादो फ्राय खाल्यार तुम्ही तुमची बोटां चाटत रावतली. ते इतले बरे लागता. यो करिया. मोठी सुंगटां पयलीं बरी धुवन साफ करून तांचो तो काळो धागो आसा तो काडून घेवपाक जाय. तातूंत मागीर मीठ, हळदीचो पिठो आनी मिरसांगेचो पिठो घालून मिक्स करून हे थोडे वेळ सायडीन दवरया. मागीर तो तयार केलो रेशाद मसाला पेस्ट 2 चमचे तातूंत घालात आनी ते बरे सुंगटांक लावन 1-2 वरां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरया. काळीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें तशें ते मॅरिनेट केले सुंगट एक करून तातूंत घालात आनी ताचे वयलें इल्लेशें तेल घालून हे थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून आमकां दोन्ही सायडींनी बरें भाजून घेवपाक जाय. ती सुंगटां अशी बरी भाजून जाली तशी एका प्लेटीन काडून घेवया आनी त्याच कालीन थोडें तेल घालून तातूंत कांदो घालून तो बरो तळसून घेवपाक जाय. तातूंत मागीर रेशाद मसाला पेस्ट घालून तोय 2 मिनटां भाजून तातूंत इल्लें उदक घालून ते भाजून घेतलेले सुंगटां तातूंत घालात आनी ताचें धाकणें धापून हे थोडे वेळ शिजोवन घेवया. आनी तुमची एकदम रुचीक प्रॉन्स रेशादो फ्राय खावपाक तयार आसा. तर हे पळोवन तुमच्या तोंडान उदक आयलें न्ही तर ट्राय करात आनी फॉलो करात.